फोणेच्या शापूर वाठारांत दोन दुचाकीमदी अपघात जालो। या अपघातात 42 वर्साच्या जलाम तिगडी ह्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जावन ताचो पाय फ्रॅक्चर जाला। ताका उपचारा खातीर बामोळे हॉस्पिटलात भरती केला, तर दुसऱ्या दुचाकी चालकाक पांयाक दुखापत जाल्ल्यान फोंड्या पुलिशेन ताचेर उपजिल्लो हॉस्पिटलात उपचार करून ताका ताब्यात घेतला। फ्लोरामी तेवटेन हांव असले हेवटेन तो एक्सिडेंट जालो। किती जालें नक्की अशी ती तेणे मोटरसायकल घेवन येतालो कामाक, मामा म्हजो, आणि हेंच्यांनी हेवटेच्यान वयता असले स्प्लेंडर घेवन, दोग जाण टायट असले ते। मामू खंयच्यानी जालो? मामा घरांतल्यान कामाक वयतालो, सो तो हेवटेच्यान येवपा टायमार तेंच्यांनी मारला ताका। एक्सिडेंट जावन तेंच्यांनी ताका पोवना, तेंच्यांनी ताका उडोवन फुडें वचून रावला। KTC वयता काम्या झाड आसा थंय गॅरेज आसा थंय वचून रावला। सो हांव तांकां विचारपाक गेलो, हांगा तेजे ऑलरेडी फ्रेंड्स आसले म्हजे मामाले, एम्बुलन्सा आपयले तेंच्यांनी। सो हांव तेन्ना थंय वचून हांव तांकां विचारता थंय आसा, तेंच्यांनी झगडून म्हाका झगडी केली, मारपीट केली, शर्ट बीट पिल्लो म्हजो। तूं कोण म्हजे वांगडा झगडी केली परतून। तुजो शर्ट बी पिल्लो म्हाका मारले, इवन म्हाजी गाडी उडयली, गाडीनी। आमी उपजिल्ला हॉस्पिटलाच्या फोंड्या हॉस्पिटलाच्या भायर आसा, जे जाग्यार आतां एक फोंडा शापुरा हांगा एक अपघात जालो दोन दुचाकी मदीं, आनी तो एकटो भुरगो रॉंग सायडीच्यान वयतालो, तेणी व्हेली आनी ते गाडी ते शापुराचो जे भुरग्याक मारली अशी हे थळावे सांगता। जेन्ना ताका मार लागलो, तेच्या पांयाक मार लागला आनी ताका शापुराक उपजिल्ला हॉस्पिटलान हाडलो आनी ताका थंयच्यान आदीक उपचारा खातीर बांबोळी धाडला। आनी जो विरुद्ध दिशेन वचोन ताका मारलेलो तोय भुरगो हांगा आसा, तो फूल आल्कोहोलीक आसा। तेणी हांगा जेन्ना हॉस्पिटलान हांगा आयिल्लो तेन्ना सिस्टरीक, नर्सीक, डॉक्टराक हांकां तेणी गाळी मारलेली आसा उपचार चालू आसतना। हो भुरगो जावन आसा प्रतापनगराचो, उसगांव तीस, आनी आतां तेजी आल्कोहोलीक टेस्ट ही सद्या चालू आसा। फोंडा पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतले आसा आनी उपचार करून तेजेय पांय मातशी जखम जाल्ली आसा। ते जखमेची तेणी उपचार करून तेजे आतां आल्कोहोलीक टेस्ट हो चालू आसा, कित्याक तेणी डॉक्टराक सुद्दां तेणी गाळी मारलेली आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर।